माझे नाव तेजस रामाचारी, हांव हांगातलो सालेलीचो आनी आमी हांगा जाले 7-8 दीस आमी हांगासर काम करता आनी ह्या वर्सा आमी चिंतले की कितें इको फ्रेंडली अशें करुया म्हणून। म्हाजो फ्रेंड सिद्धेश नावेलकर तेणी ह्या वर्सा चवथीक इको फ्रेंडली कितें तरी अशेंच केल्ले साग यूज करून आनी कितें करून, सो तोच आमी कॉन्सेप्ट दवरलो आनी तशेंच कितें तरी करुया म्हटलें। सो ह्या वर्सा आमी फूल साग यूज केले, माडयो लायल्या, कट्ट्यो, मागीर नाल्लाची सोण्णां आसा, मागीर सुपारींची सोण्णां आसा, पिडे आसा, हे सगळे यूज करून आमी हांगासर डेकोरेशन आमी केल्लेलें आसा आनी आमचे डेकोरेशन आसा भायर आमी करतले। आनी फाटल्या वर्सा तेज्या फाटल्या वर्सा आमी वॉटरफॉल अशें दाखयल्ले, मिन्स वॉटरफॉलाचेर कोयर करपाचो ना, खुबशे लोक येता बॉटली फोडयता आनी कितें करता, सो ते करचे न्हू म्हणून अशें आमी थीम दाखयल्ली। तेज्या पयल्या वर्सा आमी एक अशें बोटीची एक हे केल्ली, डिजायन केल्ली आनी तेजेर सरस्वती हे केल्ली। सो ह्या वर्सा आमी इको फ्रेंडली करुया म्हटलें आनी तेचेर आमी मातशें फोकस केलें इको फ्रेंडलीचेर। सगळ्यांत पयलीं हांव आमच्या देव सिद्धेश्वराक नमन करता, तशीच आमची शारदोत्सव तिका नमन करता। दर वर्षी म्हाजें नांव प्रवीण गांवस, हांव सालेलीचो आनी दर वर्षी हांगा स्कुलान ह्या आमच्या प्राथमीक डेकोरेशन करता। येयल्ल्या वर्सा तुमकां वेगवेगळे तरेचे डेकोरेशन पळोवपाक मेळटा। तशेंच आमी ह्या वर्सा इको फ्रेंडली डेकोरेशन केलें, तुमी पळोवंक शकता की कशें केलां तें। आमकां ग्रामस्थानाचो सगळ्यांचो लाभ लागता, सगळे जाण हेल्प करता। हे डेकोरेशन जे केलें तेतून कितें कितें वापरला तुमी? ह्या डेकोरेशन आमी फूल साक, सुतल्यो, सूम, सुपारी, नाल्ल, कट्ट्यो, सगळे कितें वेस्टेज वस्तू आसतात त्यो सगळ्यो वापरल्या आमी। साधारण हे सगळे करपाक तुमकां कितलो टायम गेलो? साधारण आमकां हे करपाक एक 7-8 दीस गेले। जास्तीत जास्त वेळ आमी हांगा येवन टायम दिताले की कशें तरी करपाचें, कित्याक की सकाळी मॉर्निंग स्कुलान तांकां शाळा आसताली भुरग्यांक, तशेंच आमकां मागीर सांजचे येवचें पडटालें की जितलो टायम आमी यूज करूं शकताले तितले आमी यूज करताले हांगा। साधारण खर्च कितलो येयलो तुमकां हे करपाक? साधारण हांकां ऑलमोस्ट एक 4-5 हजार येयलो। जे सामान सगळें आहा ते तुमी सगळे घरांतल्यान हाडला तुमच्या? फूल तुमी पळोवंक शकता की फूल हे सामान आसा ते वेस्टेजच आहा सामान। तुम्ही पळयल्लें आसता की लोक आतां वेगवेगळे थर्माकोल यूज करता आनी कितें यूज करता जे नेचराक आमच्या हार्म आसता। आमी सगळे इको फ्रेंडली फूल यूज केल्या, तुमकां हेका नेचराक आमच्या कितें हार्म जावपाक जायना म्हणून। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.